लीक क्षेत्रा भायर पडिल्ल्यान लोखंड खनिजाच्या खणीचे डंप काढून उडोवपाक राज्य सरकार कळाव केल्ल्यान केंद्रीय पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्रालयान हे बाबतीतले तपशील सरकारा कडेन मागल्यात। धारबांदोडेच्या एका रानात 40 वर्सां परस चड दवरिल्लो डंप काडपाक लेगीत अपयश आयला अशें RECच्या बसके मजगतीं तांकां लक्षात आयलें। पर्यावरण रक्षकांनी हाचे विशीं सरकाराक प्रश्न केला। पळयात पर्यावरण तज्ञ रमेश गांवस हाचे हे विशीं दिल्ली म्हायती। मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंटान फॉरेस्टांतले रिजेक्शन डंप किंवा ओर जो आसा ती व्हरपाची परवानगी 2007 दिली अशें बातमी वाचली। 2007 त्याच्या नंतर परत ती रिवायज केली, 2016 दिली। पहिली गोष्ट म्हणजे कितें, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जी आसा ही अशी परवानगी दिवंक शकता काय कितें, कारण कायदो असो आसा मिनरल कन्जर्वेशन डेव्हलपमेंट एक्ट 2017 चो कायदो रूल नियम जो आसा तो 32(1)च्या अंतर्गत मायनिंग लिजांतले जे कितें आसा ते सगळे मायनिंग लिजानच दवरचे पडटा आणि त्याच्या भायर व्हरपाक जायना आणि तो अप्रूव करून घेवचो पडटा इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सा कडल्यान। आता मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंजाची परवानगी दिली, त्याच्या खातीर प्रायर इन्क्वायरी इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स कडेन केल्ली किंवा इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सान अशा प्रकारचे फॉरेस्टान डंप केला आणि ते 40 वर्सां उरला, त्याच्या बद्दल तेचेर कितें कारवाई केली, हो मुळात प्रश्न आसा। आणि दुसरं महत्वाचें म्हणजे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्टान 40 वर्सां ज्या वेळार जंगलान आसा त्या वेळार थंयसरली कितली इकोसिस्टम पावस 40 वर्सां त्या ओरीन खाल्लो, तो रिजेक्शनान खाल्लो जे कितें आसा ते, आणि ते सगळे व्हांवून जंगलान भितर पावले, कितली एरिया त्या डंपान डिस्ट्रॉय केली, तितली इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय केली, कितलो इफेक्ट तो बायोडायवर्सिटीचेर हाडलो। त्याच्यामुळे इम्पॅक्ट असेसमेंट न करता 2007 ताका परवानगी दिवप म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जे आसा ना तेंच्यांनी खूब मोठो घपलो केल्लो आसा, स्कॅम केल्ले आसा अशें सिद्ध जाता। वास्तवीक 2016 परत ताका रिवायज करून दिवप म्हणजे फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट 1980 त्याचे प्युअर व्हायोलेशन, स्पष्टपणे व्हायोलेशन जाल्लें आसा आणि अशा प्रकारचे व्हायोलेशन मिनिस्ट्रीज करता। त्याच्यानंतर त्यांच्यानी परत त्याच्यासोबत आपली काही कारणां सांगली कित्याक आमी ते करूंक शकले ना। 2007 दिल्यानंतर 2016 पर्यंत तांकां 5 वर्सां गावतात। 5 वर्सांनी ते क्लियर करूंक शकना डंप आसतलो कोणूय। तिसरी गजाल अशी की त्याच्यानंतर मागीर ते कारणां दितात की आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेन दर कमी आसलो, त्याच्यानंतर मागीर ते कारणां दितात की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर केली आणि सगळे मायनिंगचेर बॅन हाडलो।